शुक्रारा दीस आनीक 20 कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्ल्यान गोंयांतल्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 725 पावला। तातूंतले सुमार 118 दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार 607 कोविड दुयेंतींचेर आजून कोविड इस्पितळांत उपचार चालू आसात। कोविड दुयेंती मेळिल्ल्या वाठारांतले हेर लोकांचे भलायकी खात्यान नमुने घेतिल्ले, तातूंतले आजून 1234 जाणांचो अहवाल येवपाचो आसा, अशी म्हायती भलायकी खात्यान धाडिल्ल्या मिडिया बुलेटिनांत जाहीर केल्या। कोविड इस्पितळांत उपचार चालू आशिल्ल्या 607 दुयेंतींतले 313 जाण मांगूर हिलांतले आसात, जाल्यार मांगूर हिला कडेन संबंद आशिल्ले 181 दुयेंती आसात। 71 जाण गोंया भायल्यान गोंयांत आयिल्ल्या दुयेंतींचो आस्पाव आसा। मडगांव आनी बेतीन मेळोन 8 कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या। केप्यां 4 दुयेंती, कुर्तरेत 12, राया 7 दुयेंती, इंदिरानगर चिंबला 4 दुयेंती मेळ्ळ्यात, आंबेली चिंचिनीत 6 दुयेंती, जाल्यार पर्वरीत 1 दुयेंती मेळिल्ल्याची म्हायती भलायकी खात्यान जाहीर केल्या। गोंयांतल्या मुख्य वाठारांतलो तशेंच मांगूर हिल वाठार सोडून सगळ्यांत चड दुयेंती आशिल्ल्या वाठारांत वास्को सड्यावेल्या दुयेंतींचो आंकडो 30 पावला। बायणांतूय 30 कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या। न्यू वाड्यार 13 दुयेंती मेळ्ळ्यात। 21 दुयेंतींची नोंद चिंबलांत जाल्या, जाल्यार मोले 70त 19 दुयेंतींची नोंद शुक्रार मेरेन जाल्ल्याचें भलायकी खात्यान जाहीर केलां।